Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। नातला दिसा मोदी सरकारान 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक वाशिनां दिवंक सुरू करतले म्हण जाहीर केल्ले। पालकांक भुरग्यांचो हुस्को जाल्ल्यान आमी नामणेचे भुरग्यांचे दोतोर धानेश वळवयकर आनी दोतोर शिवानंद गांवसाक मेळ्ळे। ते म्हणटा वाशिनां सेफ, भिवपाची कसलीच गरज ना। 3 जानेवारी पासून गोंयानूय वॅक्सिनेशन जातले सगळ्या भुरग्यांक। प्रायवेट पिडियाट्रिशियन्स हितून आसतले, गव्हर्मेंट एजन्सीज आसतले, गव्हर्मेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले, हेल्थ सर्विसीस DHS आसतले, हे सगळे मेळून 13 ते 15 वर्साच्या भुरग्यांक वॅक्सिन दितले। बेस्ड ऑन द स्कूल्स दितले, स्कूल प्रिमायसिसान, म्हणजे त्यांच्या रिकॉर्डांनी कोणाच्या आधार कार्डार नाव आहा आनी कोणाच्या आधार कार्डाचें नाव ना तांकां सुद्दां गव्हर्मेंट डिसिजनान घेतला की तेंच्यांनी रजिस्टर केलेले तांकां दितले। सो हे मेन एम हे वॅक्सिनेशनाचें कित्याक की ओमायक्रॉन व्हेरियंट आहा पळय, तो जरी घातक ना, चडशे कोणाक एडमिशन करची गरज पडना, चडशे कोणाक ऑक्सिजन लागना, जाणटी कोमॉर्बिडिटी आहा तांकांच प्रॉब्लेम जाता। भुरग्यांक तर चड करून जावपाची व्हडली प्रॉब्लेम ना, पूण भुरग्यांचो पूल आहा पळय इज अ इन्फेक्शियस पूल। ते हे ओमायक्रॉन 3 पटीन स्प्रेड फास्ट जाता। सो भुरग्यांचें इन्फेक्शन स्कुलान वचून बाकीच्या भुरग्यांक जावंक शकता आनी ती घरा हाडून कम्युनिटीन स्प्रेड जावंक शकता। म्हणून आमचो एम आहा की भुरग्यांक इम्युनायज केले जाल्यार स्प्रेड कमी जातलो आनी कम्युनिटीक फायदो जातलो आनी कम्युनिटीन स्प्रेड जातलो। पहिले म्हटलेले वॅक्सिन घेवपाक इट हॅज बीन टेस्टेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दीस वॅक्सिन आनी मागीर तेच्या नंतरूच येयला। हे घेवप इम्पॉर्टंट आसा, कारण भुरग्यांक जर वॅक्सिन दिलें जाल्यार भुरगीं ती स्प्रेड करचे ना फुडें। पयलें म्हटलेलें तांकां क्लासी म्हणजे स्टार्ट करपाकूय बरें पडटलें फुडें वचपाक, कारण भुरग्यांक व्हडलें इन्फेक्शन चड जायना, पण ते दुसऱ्यांक दितात। घरांतले कोण जाणटी बिणटी आसा तांकां सिरियस करपाक शकता। आतां ह्या वॅक्सिनाचो सायड इफेक्टा बद्दल लोकांच्या मनान शंका आसतली, पण हांगा जे वॅक्सिन दिता ते भारत सिरमाचे कोवॅक्सिन हे कोवॅक्सिन वॅक्सिन म्हणटा पळय ते एकदमच सेफ वॅक्सिन, कोविशिल्डा परस सुद्दां खूब सेफ। हातून व्हडलेशे कांय ज्यो सायड इफेक्ट चुकून सुद्दां जे कोविशिल्डान बीन जाल्ले, ब्लिड्स क्रेनियल ब्लिड्स जाल्या पळय आयकल्ले पळय न्हू, हे प्रकार सुद्दां जावंक ना, कारण दिस इज व्हेरी मायल्ड वॅक्सिन। हे किल्ड एट्युनेटेड वॅक्सिन म्हणटा ते, जशें आमी DPT दिता पळय त्या टायपचे वॅक्सिन आसा। वाशिना खातीर रजिस्ट्रेशन शेनवारच्यान चालू जाला। 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या सगळ्या भुरग्यांक आमी वॅक्सिनेशन अगेन्स्ट कोविड सुरवात करतात। वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 3 जानेवारी 2022। सगळ्या स्कुलांनी वचून आमी भुरग्यांक वॅक्सिन दिवपाचे आसात। आमकां गोंया खातीर कोवॅक्सिन नांवाचें वॅक्सिन आयिल्लें आसा। वी हॅव रिसिव्ड 74,000 डोसीस ऑफ दीस वॅक्सिन आनी आमी जी भुरग्यांची एनरोलमेंट केल्या थ्रू द एज्युकेशन डिपार्टमेंट एंड थ्रू डिफरंट स्कूल्स आनी आमच्या हेल्थ केअर वर्करा कडल्यान तेजो आंकडो जावन आसा 72,000। सो वी हॅव इनफ कोवॅक्सिन नाव फॉर आवर चिल्ड्रन फ्रॉम 15 to 18 years। ब्युरो इनपुट महेश घाडी।